वर्ल्ड कॅन्सर डे, कर्करोग दीस आणि त्या निमतान देशभर आणि जागतीक पातळीचेर एक जनजागृती जाता. आमचे मदीं डॉक्टर शेखर साळकर असतात, जे एक एक नामनेचे ऑन्कोलॉजिस्ट. तर गोंयान कॅन्सराची परिस्थिती कितली वायट आसा? गोंया आमचें पॉप्युलेशन आसा अरावंड आमी 15 ते 16 लाख जर धरले जाल्यार आमकां एवरी इयर नवे कॅन्सर मे बी अरावंड 1400 to 1500 नवे पेशंट एड जाता. सो पयलींचे आसतलेच, हळू हळू ते कशें आसा ते पयलींचे आसतले, पण अरावंड 1500 तरी आमी धरूंकूच जाय, वीच इज एक्चुअली 100 पर लॅक ऑफ पॉप्युलेशन. 100 per lakh of population is not much, not much serious, because भायर तुमी वाले जाल्यार इट इज अरावंड 300-400 500च्या बी तशें आसा वयर. कॅन्सराची कारणां कितें गोंयांतल्या कॅन्सराची? गोंयान आमी जर पळयलें हे 1500 ऑलमोस्ट 300 आहा न्ही त्यो ब्रेस्ट कॅन्सरूच आसा. सो बायलांचे हाफ पॉप्युलेशन सुद्दां आमी धरलें 7 lakh जाल्यार 300 इज अ व्हेरी हाय नंबर. एनी अदर कॅन्सर सगळ्यान एक आमी जर ऑर्गन धरलें जाल्यार ब्रेस्ट कॅन्सर बिकम्स नंबर 1 कॅन्सर सारको. आनी आमच्या देशाचे तुलनेन देशान कितें आसा प्रमाण, म्हणजे हे कित्याक लागून देशान जाता आनी ताजें गोंयान कशें अशें? देशान आमी ऑलमोस्ट दर वर्सा अरावंड 8 to 10 lakhs सुमार नवे कॅन्सर पेशंट जातात, 8 ते 10 लाख सुमार, वीच इज ऑल्सो. पण ब्रेस्ट कॅन्सर इज टेकन ओवरटर्न सर्वायकल कॅन्सर. पयलीं सर्वायकल म्हणजे 10 वर्सां फाटीं आमी न्ही सर्वायकल कॅन्सर म्हणजे युट्रसाचें जें तोंड आसता पळय ताजो जो कॅन्सर आहा तो नंबर 1 आशिल्लो. पण ओवर ए पिरियड ऑफ टायम इट हॅज चेंज. आनी पयलीं आमकां चेंज दिसलो तो सगळ्या अर्बन सिटीन. अर्बन म्हणजे लायक बॉम्बे, दिल्ली, हे 4 ज्यो मेट्रो सिटी आहा त्यो. आनी आतां आमी पळयलें की सेकंड टायर ज्यो सिटीज आसा म्हणजे नागपूर, अहमदाबाद बी ह्यो ज्यो सेकंड टायर ज्यो आसा थंय सुद्दां नंबर 1 ते जाल्यार गोवा इज लायक अ स्मॉल USA ओन्ली. आमचें जेवण खाण हें तें रावपाची सगळी वेस्टर्नायज पद्दत आसा. आमी हे हाजे पयलीं उलयल्यात की बायलांक ब्रेस्ट कॅन्सर कित्याक जाता. उसरां जावप लग्न किंवा मांस खावप ह्यो ज्यो गजाली आसात ह्यो कॅन्सराक एड करतात. आनीकूय तातूंत कितें भर पडल्या अशें जावं? इम्पॉर्टंट इज लेट मॅरेज इज इम्पॉर्टंट. लेट मॅरेज म्हणजे लेट भुरगीं जावप आनी कमी भुरगीं जावप म्हणजे केन्ना नाका तांकां भुरगींच ना तांकां चड हायस्ट रिस्क सारकी. सो भुरगें जावप इज अ प्रोटेक्शन फॉर आवय. दूद दिवप इज आनी प्रोटेक्शन फॉर आवय, प्लस भुरग्याकूय प्रोटेक्शन जाता, आवयकूय प्रोटेक्शन. अँड ओबेसिटी हॅज कम एज अ नंबर आतां वयर येता म्हणजे बिकॉज दे आर स्टार्टेड इटींग ऑल दीस थिंग्स. लोकां कडेन पयशे आयले आतां, सो दे टेंड टू ईट मोर ऑफ दीस जंक फूड. सो तें खाल्ल्या कारणान वजन तुजें आवाक्याच्या भायर गेलें आनी पेरी मेनोपॉजल म्हणजे एक अरावंड 30 to 40-50च्या मदीं तुवें जर वेट गेन करत इट इज ऑल्सो अ डेंजरस सिग्नल सारको. वी हॅव रियलायज नाव अरावंड 3.7 lakhs in 2020 लोक मेले कॅन्सर जावन. 3.7 lakhs इन इंडियन. तातूंतले अरावंड 25% वेर टॉबॅकोचे. सो आय थिंक द टायम हॅज कम टू स्कुलांनी हे कॅरिक्युलम जावप गरजेचें आहा. टॉबॅको कित्याक हेल्दी वायट तो आमी कितके सप्लाय केले पण समहाव इज जस्ट नॉट गेटिंग इन टू द कॅरिक्युलम. तें कित्याक भुरग्यांक जर तेन्नाच कळ्ळें तें वायट म्हणून इनिशिएशन जर न जायत, कित्याक एकदां तूं ओडूंक लागलो न्ही सोडप इज एक्स्ट्रीमली डिफिकल्ट. इन स्पायट ऑफ ऑल युअर एफर्ट्स इन्क्लुडींग मेडिसीन हें तें सायकोलॉजी सायकॅट्रीक मेळ्ळो, ओन्ली आउट ऑफ 100 30 वील लीव स्मोकिंग. दॅट मिन्स 70 people वील टेक इट टू द ग्रेव सामकें म्हणजे तें सगळें पावतलें. सो आय थिंक द टायम हॅज कम फॉर चिल्ड्रनांक तांकां कशें इनिशिएट न करचें तांणी हाजेर मातशें आमी नजर दवरपाची गरज आहा. सो तांकां एक स्कुलान सुद्दां तांकां एक टिचींग जावप सामकें गरजेचें आसा. कॅन्सर दीस हो खूब म्हत्वाचो. ताजें इम्प्लिमेंटेशन फक्त हॉस्पिटलांनी तज्ञ दोतोर न्ही, हें अवेरनेस घरान पावपाची गरज आसा, समाजान पावपाची गरज आसा. आनी गोंयान दोतोर साळकारांनी सांगलें तशें आमचे कडेन जे कॅन्सराचे जे काही ब्रेस्ट कॅन्सरा सारकें एक दुयेंस हें खूब वाडटा, ताजे संदर्भांतय सादुरकाय बाळगुपाची गरज आसा.